प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विस्वोर बोड 26 ते जुवाचो 16वो विस्वोर बोड 4. John chapter 15 verse number 26 to John chapter 16 verse number 4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलों. तो बापासून निबजता आनी देवा संबंदीन सोत उगडेपण करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो मुजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थान तुमी मुजे सांगाती आसात देखून तुमी मुजे साक्षी दितल्यात. तुमचो भावार्थ धोंडोल ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ही तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतली अशें म्हणल्यार असलो वेळ पावत की जी कोण तुमकां जिवेशी मागता ती आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण समजून आनी तांणी बापाक बी काय वळखूंक ना देखून ती अशें करतली. तांचो वेळ पावलो. हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावची काय. हांवें त्यो तुमकां प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू कितें सांगूंक सोदता आपल्या शिसांक आनी कितें सांगूंक सोदता आमकां एक एकल्यांक जो आमी भावार्थी म्हणटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमचें मन उक्तें आसूंक जाय, आमचें काळीज उक्तें आसूंक जाय, कित्याक जें आमी आयकता जावन आसा सोत. जेजूचें उतर जावन आसा सोत. आमी बिश्टें एका कानान आयकलें आनी दुसऱ्या कानान सोडलें तें केन्नाच आमकां सोत जावचें ना. जेजू म्हणटा जेन्ना तुमकां तें सोट कोट्टलें तेन्नाच तुमचें बरें जातलें, तुमी स्वतंत्र जातले. यू वील नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील मेक यू फ्री. म्हणटच जेन्ना आमकां सोत कळटा तेन्नाच की भाव भयणीनो आमकां स्वतंत्र मेवता. तर आयज जेजू कितें म्हणटा जुवाच्या 16 वडीन 15 वडीन तो म्हणटा पवित्र आत्मो येतलो, पूण तेजे उपरांत म्हणटा तुमचो भावार्थ धोंडोलन जांक हें हांवें तुमकां सांगलां. तुमचो भावार्थ धोंडोलो ना जांक हें हांवें तुमकां सांगलां. कितें सांगलां? ताणें सांगलां की जेन्ना तो येतलो ताका एकसुरो सोडचो ना. पवित्र आत्मो येतलो आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जी येतलो केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना खरेपणी आमी जेजूक आमकां सोमीत देव आमी सर्वंटाक म्हूण मानता. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो जावन आसा एक आत्मो, तो एक मनीस, तो जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तांचे मदें एकलो जावन आसा. देव आमचे भितर आसा. पूण भाव भयणीनो, तो आमच्या दोळ्यांनी दिसना, पूण ताची पदवी तो आमचे भितर आहा म्हणून आतां आमच्या जिवितांत तो बदलाव दिसता. आमच्यान ताजे वरवीं खूब वस्तू करूंक जाता. तेजे फुडें दुसरे वडीन जुवाचे 16 विस्वोर बोट दुसरे वडीन तो कितें म्हणटा? ती तुमकां देवस्थानांतली भायर आयतली. खरें म्हणल्यार असो वेळ पावत येतलो की जी कोण तुमकां जिवेशी मारतात ती आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण सजमतली. वेळ पावला. वो जावन आसा वेळ जेन्ना लोक आमकां देवस्थानांतली भायर घालतलो, संवसाराचो लोक आमचेर आड येतलो. कित्याक? जेजूक लागोन, जेजूच्या उतराक लागोन. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, संवसार आमचो मोग करतलो. जो लोक ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, जो लोक ह्या संवसाराच्या वायटपणान चलता, तांकां कोण आड येवचो ना. कित्याक सगळी संवसाराचो लोक ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता. पूण जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां ती ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना पूण आड चलतात. आनी जो कोण संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता तो देवाच्या उतराच्या विरुद्ध वेता, आड वेता. आनी जो कोण देवाच्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता
आणि आता लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ती आता ताका नाकारतात, ताका भायर घालतात, तांचे त्रास करतात, ताका जिवेशी मारतात. कोणाक लागून? जेजूक लागून. आणि आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां जेजून सांगलां की असले घडटले म्हणून, कोणाक? फकत भावार्थी. जो कोण जेजूचेर भावार्थी तांकांच असले त्रास घडटले. भाव भयणीनो, लोक आमचेर आड येतलो. कोणाक लागून? जेजूक लागून, ताच्या उतराक लागून, कित्याक आमी ताचे उतर पाळटा, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां पवित्र आत्मा जो आमचे भितर आसा, तो आमचो शारोती, तो आमकां घोटाय दिता, तो आमकां कृपा दिता, तो आमकां देवाची जाणवाय दिता. आनी आतां आमी आमची चोत्राय जेजूचेर धरून आतां आमी फुडें सरता, देवाचें उतर पोरगोड करता, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करता. कित्याक? हो शारोती जो आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मा, तो आमकां पोत्तून पोत्तून देवाच्या उतराची सजमणी दिता. तें देवाचें उतर आमच्या मनान हाडटा आनी म्हणटा, तुम्ही ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन चलनाका, ह्या संवसाराचे रिती प्रमाणे चलात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. आनी भाव भयणीनो, कोणूय आमचेर आड येवं, कोणूय आमचें वायट उलोवं, आमची चोत्राय, आमचे दोळे आमी केन्नाच जेजूचेर सोडपाचे न्हय. आमी सदांच आमचे दोळे जेजूचेर दवरपाक. आनी जेजूचे दोळे दवरपाक म्हणजे कितें? बिश्टें एक पायनोळ हाडलें जेजूचें, डिवायन मसीचें पिक्चर हाडलें, और आल्तार घालो आनी आमी समजना की जेजू आमची चोत्राय जेजूचेर आसा. आमी खंयसरूय आसूं, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, आमी आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरता. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर चोत्राय दवरता, पवित्र आत्मा जो आमचे भितर आहा, तो आमकां पोत्तून पोत्तून याद दिता, आमच्या मनान हाडटा, आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक. जेन्ना आमच्या मनाची नोडसोडणी जाता देवाच्या उतरा वयर, आतां आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता. लोक आमचेर आड येतलो, आमकां त्रास करतलो, पूण आमचे दोळे केन्नाच आमी जेजूचे भायर काडचे ना, ताच्या उतराचेर भायर काडचे ना, पूण आमी तें उतर पाळटले. आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवितान कोणेय आमचेर आड येयलो, कोणेय आमकां वायट केलें, आमी दुखी बरीत जावचे ना, कित्याक जेजून सांगलां आमकां, ताणें कोत्तेलें म्हणून असलें काम आमचेर. आनी जो लोक भियेता की लोक आमचेर आड येतलो, आमी तांकां खोशी करतले, आमी जेजूचेर आड येतले, ती केन्नाच तांचो संबंद देवाशी गोड जावचो ना, तांचें तारण जावचें ना. कित्याक ती फकत मनशांक खोशी करपाचो लोक आसता. ह्या संवसारांत खूब लोक आहा, इग्रोज मातेन खूब लोक आहा, जो फकत मनशांक खोशी करता, बिकम्स अ मॅन प्लीजर. पूण ज्या दिसा आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, पवित्र आत्म्याचे सांगाता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें जिवीत सारता देवाच्या उतरा प्रमाणे, तेन्ना आमी खरेंच देवाक, जेजू पवित्र आत्म्या सोरीच्या बाबाक खोशी करता, आतां देवाची खोशी करता. आनी आतां एक दीस आमकां हो स्वर्ग उक्तो जातलो. ह्या संवसारान पूण आमकां स्वर्ग आमकां दिसतलो, कित्याक हो संबंद आमचो देवाशी गोड जाला म्हणून उतरा वरवीं, त्या संबंदा वरवीं आमी वाडत वेतले. आनी आमचो मोग आमच्या देवाशी, आमच्या पेल्याशी वाडत वेतलो, आमच्या दुस्मानां पासून वाडटलो. कित्याक हो पवित्र आत्मा आनी देवाचें उतर आमकां सांगाता ह्या जैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां फरमायता. आयज बाब म्हणून उतराचेर खेरीत भाशेन, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. आनी हें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नोडसोडणी करून, हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवीन पाळून, हें आमी जैतिवंत जिवीत, हें भावार्थी जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत जें आमकां भोगूंक जाय, हें आमी भोगुया. आनी एक दीस संवसारान ह्या स्वर्गार जेजू बरोबर, आंज बडयां बरोबर, सगळ्या आमच्या सांतां बरोबर हें जिवीत आमी जियोंक आमी आयज उमेदीन फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.